the Lord. Hallelujah. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. ताचें थंय जिवीत आसा आनी तें जिवीत म्हटल्यार दुसऱ्यांका उजवाड. आमेन. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आम्ही जिव्या देवाक दिन वाचूया. ओब्राशांताला वात्र मासे खेत्र लांदे लिब्र मांत्र ओत्र मासे केरे बेरे बेशा बारा 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 बा ओ हाले 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 ओब्राशांताला वा रिवाश वात्र मासे खेत्र मोत्र कांत ली काराबा शोको रिखा शांताला वात्र मासो रबा 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 ग्लोरिया महिमा 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 ओब्राशांताला वात्र लांदे मंत्र लांदे जिव्या देवाक दिन वाचूया. ताची स्तुती आणि आराधना करूया. मोगाच्या भाव बहिणांनो, स्वामी जेजू क्रिस्ता भाशेन कोणूच ना आसा. तो एकलोच देव आसा जाचे वरवीं हो संवसार आसला. कित्याक जॉन चॅप्टर 1:1 सांगता, आरंभाक शब्द आसलो आणि शब्द देवासवे असलो. ह्यो शब्द देवाच्या तोंडान असलो आणि ज्या वेळार ह्यो शब्द भायर पडलो त्या वेळार जेन्ना देवाचे उतर भायर पडले त्या वेळार ह्यो संवसार असलो. आणि जुवाच्या पयल्या अध्यायान आमकां सांगता ह्यो शब्द मनीस जालो आणि ह्या संवसारान आयलो. आणि तो शब्द मनीस जावन संवसारान आयलो तो जेजू क्रिस्त. म्हटल्यार ह्या जेजू क्रिस्ताच वरवीं सगळ्यो वस्तू ह्या संवसारांतल्यो रचून आयल्या. हे जेजू क्रिस्ता वरवीं हांव आनी तूं रचून आयल्या. त्या देवाक आमी दिन वाचूया, मान दागोवया त्या देवा मुखार. तो देव सामर्थ्याचो आसा, तो देव मोहिमेचो आसा. मळब पासून ताचे मुखार आपली मान बागयता. एक संवसारांतली वस देवाक मान दिता. त्या देवाची स्तुती करूया. आमचे हात वयर उबारून खुशालकायेन ह्या गिता वरवीं आमच्या देवाक दिन वाचूया. कित्याक तो सामर्थ्यशाली आसा. त्याचे सामर्थ्य आमी आमच्या जिवितांत पळोवया. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं. तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं. तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी. हम गाए हो गाना तू राजाओं का है राजा. तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए हो गाना तू राजाओं का है राजा. तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. तू आमचो देव आसाय. तू राजांचो राजा आसाय. या संवसाराचो पाशाय तू आसाय.
आमचो देव आसा. प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया. प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया. हम गाए हो जाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए हो जाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. 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 Brashandala vatre, libra mashandele veke marakadira bate, rabashondele vetre lande. Oh hallelujah, तू है प्रभु हमारा खुदा. तू है यीशु मसीह हमारा खुदा. ओए तू आमचो देव, ओए जेसू तू आमचो देव. ओ बाशांडाला वात्र लांबे, स्वामी जेजू ख्रिस्त आमचो देव. तो आमच्या कुटुंबाचो देव, आमच्या भुरग्यांचो देव, तो तुझो आणि माझो देव. ओ ब्रह्मा शांदाला वात्र मासेका मारियाला माशिंदाला वात्रे. ओ ब्रह्मात्र वोत्र मासेके माशोंद्रे लांदे. ओ माशांदाला वासे, आमच्या हात वयर उबारून जिव्या देवा गेवार दिन वासूया. ओ ब्रशांदाला तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम. तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. Mashandala vase, mashandala vase, oh mashaka
mandre, gloria maima, amashandre lande. Oh hallelujah. Amashandala vase bari ama. एवर हात वर उभारून तिची आराधना करा, पाखणा ते. तुझ्या नावापासून आऊजी येता, तुझ्या नावापासून आऊजी येता, तुझ्या नावापासून आऊजी येता, तुझ्या नावापासून आऊजी येता. आवेलांचा माझ्या जीवितांसून मोहिमा तुका मेळो, तू वाढो. आवेलांचा माझ्या जीवितांसून मोहिमा तुका मेळो, तू वाढो. माझ्या जीवितांसून मोहिमा तुका मेळो, तू वाढो. आवेलांचा माझ्या जीवितांसून मोहिमा तुका मेळो. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. परतून एक पावट आमकां देवान हाजीरपण दिला. हालेलुया. त्याची पदवेन आनी सक्तीन आमी चलता हर एका वेळार, हर एका दिसा. कालचो दीस गेलो, परतून येवचो ना. Praise the Lord. तो गेलो. Praise the Lord. आयज परतून एक नवो मोहिमेन भरलेलो दीस तुका आनी म्हाका देवान फावो केलो. आमेन. Praise the Lord. पळयात आयच्या देवाचें उतर घेयात. जुवांवाचो 3रो अभिसोर आनी 31वी. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 31. पळयात देवान बरयलेलें पवित्र पुस्तक हर एक उतार म्हत्वाचें. आमेन. पूण आमकां वाचूंक सजमानना, आमकां तेचें आमी तेका डिपली भितर वचना, देखून आमकां तेचें उगलाप आमी म्हणटा कितें उगडापे जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उगडापे जायना. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात जॉन चॅप्टर 3 वर्स 31 देवाचें उतर कितें सांगता तें. जो वयर थावन येता तो सगळ्यांहून वरतो, जो पृथ्वेंतलो उपजावता तो पृथ्वीचो. कितें म्हणटा? जो वयर थावन येता तो सगळ्यांहून वरतो, जो पृथ्वेंतलो उपजावता तो पृथ्वीचो, आनी ताचे उलावणे पृथ्वीचे. प्रेज द लॉर्ड. जो सर्गीचो येता तो सगळ्यांहून वरतो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो हय देवाचें उतर आमकां कितें तरी समजूंक सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो हय जेजू ख्रिस्त कितें म्हणटा पळयात, जो वयर थावन येता तो सगळ्यांहून वरतो, जो पृथ्वेंतलो उपजावता तो पृथ्वेचो, आनी ताचे उलवणे पृथ्वीचे. प्रेज द लॉर्ड. जो सर्गीचो येता तो सगळ्यांहून वरतो. आमेन. हे जर लायन आमकां क्लियर करूचे पासत आमकां जॉन चॅप्टर 3 वर्स 13 लागीं पळोवचो लागतलें. आनी तें जॉन चॅप्टर 3 वर्स 13 आमकां सांगता, सर्गार्थान देंवलेल्या आनी सर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बरोबर कोणूच सर्गार चडोंक ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो आयचे देवाचें उतर आमी सजमून घेवंक जाय. तें म्हटल्यार जो सर्गा वरसून येता तो सर्गीचो, जो पृथ्वीतून उपजावता तो पृथ्वीचो. आमेन. हालेलुया. पवित्र पुस्तक म्हणटा जे जेजूचे जिवीत आसले, जेजूच्या जल्माचो दीस आसलो,
वा जेजू येवची जी प्रॉफेसी असली ही ओल्ड टेस्टिमेंटान 300 परस जास्ती पावटी सांगल्या. प्रेज द लॉर्ड. वेगवेगळ्या भाशेन प्रवादी उलयतालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ज्या वेळार शेवटचे आमी मलाखीचें पुस्तक पळयता जाल्यार आनी मलाखीचें पुस्तक उपरांत फुडें पुस्तक ना आनी मलाखीचें पुस्तक तें मॅथ्यूचें पुस्तक म्हटल्यार नवो करार हेच्या मध्ये 400 वर्साचो फरक आसलो. हालेलुया. सो 400 वर्सां देव इस्रायल परजे लागीं उलोवंक ना. 400 वर्सां ते वाट पळयताले मसिया येतलो कित्याक प्रॉफेसी जाल्ली 300हून अदीक जेजूच्या नांवाचे प्रॉफेसी जाल्ली. सोडवतदार येतलो, शिलो येतलो. मोइजेच्या पुस्तकार सांगता एक्सोडस चॅप्टर सांगता शिलो येतलो. शिलो म्हटल्यार कितें? मसिया. सो जायते भाशेन वेगवेगळ्या भाशेन जेजू येवचो आसा, मसिहा येवचो आसा, सोडवंदार येवचो आसा म्हणून प्रॉफेसी जायत आसली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी ज्या वेळार सोडवंदार येयलो त्या वेळारूय पासून इस्रायल परजा वाट पळोवन आसले मसिहा येतलो म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तांकां जाण आसले मसिहा सोडवंदार एका राजाच्या रुपान येतलो. प्रेज द लॉर्ड. पूण जेजू ख्रिस्त जर पळयलो जाल्यार एका गोरवाच्या गोठ्यान जल्माक आयलो. प्रेज द लॉर्ड. सो तेंच्यांनी ते रिसीव करूंक ना. हालेलुया. पळयात देवाचें उतर आमकां आयज कितें सांगता तें. जे वेळार आमी लुकाचो चॅप्टर आमी पळयता, लूक चॅप्टर 1 आनी लूक चॅप्टर 1 पळयता उपरांत थंय आमकां अशें मेळटा गाब्रियल देवदूत आकवार मरी थंय गेलो आनी आकवार मरी थंय वचोन तिणी तिका म्हटलें मरिये भिये नाकाय, तुका देवातान कृपा मेळल्या. आयक, तू गर्भेस जातली आनी एका पुताक प्रस्तुत जातली. आमेन. आनी पवित्र पुस्तक सांगता ताचें नांव जेजू म्हूण तुवें दवरुचें. म्हणजे डिक्लेअर जाल्लें तेचें नांव जेजू हें दवरुचें. कित्याक हें नांव मनशांनी दवरलेलें नांव ना, तर हें नांव देव बापान दवरलेलें नांव आसलें. आमेन. 32 लायन आमकां पळयता लूक चॅप्टर 1 वर्स 32. तो व्हड जातलो आनी ताका सर्वेस्पराचो पूत म्हणटले. प्रेज द लॉर्ड. ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन धनी देव ताका दितलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी म्हणटा आनी तो जाकोबाच्या घराब्यात शासना राज चलयतालो. प्रेज द लॉर्ड. जाकोबाच्या घराब्या म्हटल्यार तेकाच प्रॉफेसी जाल्ली जो शिलो म्हणटात न्हू, तो तेच्या वरवीं म्हटल्यार शिलो येतलो म्हणून. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. उपरांत पळयात आनी ताचें राज केन्नाच संपचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हे सगळें जे आयकलें सो मरियमायन कितें म्हटलें? ओके, गाब्रियल देवता म्हणलें तूं सांगताय तें सगळें ठीक आसा, पूण मरियमायन ते वेळार म्हटलें म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंध ना. आयकोन घेयात. म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंध ना. कित्याक तुमकांय आनी म्हाकाय बरें करून जाणा एक भुरगो ह्या संवसारान हाडूंक दादल्या आनी बायलेचो एकवट आसोंक जावो हें गरजेचें. एका दादले आनी बायलेचो एकवट ना जाल्यार तो संबंध म्हटल्यार ते भुरगे जल्माक येवचे ना. प्रेज द लॉर्ड. तो संबंध सारको ना जावचो. प्रेज द लॉर्ड. पळयात पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, कितें तर मारियेन देवदूताक म्हटलें म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंध ना, रिलेशन ना, म्हणटत हें कशें घडटलें? सारकें न्हू. तिकाय सारकें न्हू. तें जें कितें तिणी क्वेश्चन केलां तें सारकें न्हू. 35 लायन पळयत कितें म्हणटा. आनी देवदूतान तेका जाप दिवन म्हटलें पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी सर्वेस्पराची शक्ती तुका सावी घालतली आनी ह्याच खातीर तुजो जल्मतलो तो पूत पवित्र भुरग्या देवाचे पूत म्हणटाले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हय आमकां पवित्र पुस्तक थांबोवंक सांगता
आनी हय मरियम आईच्या उलापाचेर आमकां लक्ष दिवंक सांगता. मरियमाईन कितें म्हटलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंध ना, तर हें कशें घडटलें. सारकें, दादल्या लागीं कसलोच संबंध ना तर हें कशें घडटलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण बायबल क्लियर म्हणटा, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुका सावय घालतली. आमेन. हालेलुया. मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 20 सांगता, तुजे दाविदाच्या पुता मारियाक तुजी पतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवन भियेना काय, तर तिच्या कुशव्यान गर्भ सांभाळला तो पवित्र आत्म्या उदेशी. आमेन. सो आता हांव थांबता. आमी खंयच्यान स्टार्ट केला? जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14 न्हू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सॉरी, जॉन चॅप्टर 3 वर्स 31. थंय खंय कितें म्हणटा, जो वयर थान येता तो सर्ग्या वयलो आनी जो पृथ्वेचो जल्मता तो पृथ्वे वयलो. प्रेज द लॉर्ड. सो जेजू क्रिस्त बायबल क्लियर म्हणटा कितें तर कुशव्यान गर्भ सांभाळला तो पवित्र आत्म्या उदेशी. प्रेज द लॉर्ड. हे फर्स्ट टाइम जाला की तर जो कुशव्यान गर्भ सांभाळलो तो पवित्र आत्म्या उदेशी असलो, न्हू मनशांच्या कुशीन. प्रेज द लॉर्ड. सो पवित्र आत्मे वरवीं जो गर्भ असलो म्हटल्यार देवाच्या खोशवेन तो ह्या संवसारान येयलो, म्हटल्यार तो सर्गा राज्या वरसून खाला येयलो. आमेन. सो हय डिक्लेअर जाता कितें तर जेजू क्रिस्त ह्यो सर्गा राज्या वरसून येयलेले देवाचे एक सोबीत देणे असले. आमेन. सो हय देवाचे उतर आमकां ज्या वेळार आमी स्टार्ट केला वाचूंक, जॉन चॅप्टर 3 वर्स 31, थंय आमकां क्लियर म्हणटा की तो जो वयर थावन येता तो सगळ्यांहून वरतो, जो पृथ्वेचो उजगावता तो पृथ्वेचो आनी ताचे उलोप पृथ्वेचे. प्रेज द लॉर्ड. जो सर्गीचो येता तो सगळ्यांहून व्हरतो. सो जेजू ह्यो सर्गीचो असलो आनी सर्गीचो आसा देखून तो सगळ्यांहून व्हरतो. आमेन. आता पळयात, इतले ताकाय आमकां समजलें. आता पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, जेजू क्रिस्त तुजे भितर उजावला. आमेन. जेजू क्रिस्त तुजे भितर रावता, जेजू क्रिस्त तुजे भितर आसा जाल्यार तू पृथ्वेचो उपजावल्यारूय पासून तू सर्गीचो राज्याचो आसाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. समजता तुमकां? पळय, जेजू क्रिस्त तुमचे भितर आसा जाल्यार तुमी पृथ्वेचेर आमी खंयसून उपजावल्या, आमी निर्माण कशी जाल्या, आमी आमच्या आवय बापाय वरवीं निर्माण जाल्या. न्हू. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, आमी आमच्या आवय बापाय वरवीं निर्माण जाल्या, आमी आमच्या कुडीच्या जो एकवट आसा तेचे वरवीं आमी निर्माण जाल्या. पूण पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, जर जेजू क्रिस्त तुजे भितर आसा जाल्यार, प्रेज द लॉर्ड, तू पृथ्वेचो पासून उपजावल्यार तू सर्गीचो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जेजू क्रिस्त तुजे भितर आसा. आमेन. हालेलुया. आनी जेजू क्रिस्त ताचो जल्म ह्यो पवित्र आत्म्या उदेशी जाला आनी पवित्र आत्मे उशी जालो देखून तोच पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा जाल्यार आमी पृथ्वेचे ना, आमी सर्गी राज्याचे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, आमकां देवाचे गिन्यान सजमो बुद्धी आसूंक जाय. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 1 वर्स 5 चो आत्मो आसूंक जाय, बुद्धीचो आत्मो. आमेन. पण ज्या वेळार तुमकां सजमतले हांव ह्या संवसारान आसून पासून हांव ह्या संवसाराचो ना, तेन्ना तुका सजमतले हांव देवातान उपजावला. प्रेज द लॉर्ड. ह्यो अधिकार कोणे दिलो तुमकां? ह्यो अधिकार जेजू क्रिस्तान तुमकां दिल्लो. जे कितें सगळे अधिकार आयज म्हाका आनी तुका मेवल्यात, ते सगळे अधिकार आमकां जेजू क्रिस्ता उदेशी मेवल्यात. आमेन. जेजू क्रिस्ता उदेशी मेवल्यात. ज्या वेळार जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान येयलो, जे आमकां जे सगळे अधिकार असले ते ऑटोमॅटीक आमकां मेळत रावले. कोणा वरवीं? तुज्या वरवीं न्हू, पूण जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आज तू नितीवन कसो जालाय? जेजू क्रिस्ता वरवीं. आज तू भाग्यवान कसो जालाय? जेजू क्रिस्ता. आज तू पवित्र कसो जालाय? जेजू क्रिस्ता वरवीं. आज तू पातकांसून मेकळो कसो जालाय? जेजू क्रिस्ता वरवीं.
प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार जें कितें आसा, आयकून घ्या, जें कितें आमचे भितर आसा वा आमचे भितर आमी चलता तें सगळें आमकां जेजू क्रिस्ता वरवीं मेवता. आमेन. आनी मेळला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. घडये जावं हांव पृथ्वीनसून उपजावला, पूण म्हजो देव सर्गी राज्यांसून उपजावला. सो सर्गी राज्यांसून तो निर्माण जाला देखून हांव म्हज्या कुडीन तेका घेता देखून हांवूय पासून पृथ्वीचो ना, हांवूय पासून सर्गी राज्यांसून निर्माण जाला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळय, देवाचें उतर आमचे भितर कार्य करता आनी तें आमकां बऱ्या वाटेन व्हरता, तें आमकां जिविताचे वाटेन व्हरता. आयज जर तुमकां साल्वार करूंक शकता तें वर्ड ऑफ गॉड, तेंच तुमकां साल्वार करूंक शकतलें, तेंच तुमकां जिविताच्या वाटेक व्हरतलें आनी तेंच तुका जिवीत दितलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक पवित्र पुस्तक तेच म्हणटा, जो सर्गीचो येता तो सगळ्यांक व्हरतो. जर जेजू क्रिस्त आमचे भितर आसा आनी आमचे भितर तो रावता जाल्यार आमी पासून सगळ्यांक व्हरते जावन आसा. कित्याक आमी पृथ्वीचे न्हू, आमी सर्गी राज्याचे. आनी जेजून खाशा म्हटलां, तुमी ह्या संवसाराचे न्हू. आमेन. सो जेजून पासून डिक्लेअर केला, तुमी ह्या संवसाराचे न्हू. सो हांव आनी तूं ह्या संवसाराचे न्हू, पूण हांव आनी तूं सर्गीचे. कित्याक जेजून म्हाका आनी तुका आपलो अधिकार दिवन तुका सर्गीच्या राज्याच्या दायजीपण दिला. आमेन. सो आयज तूं ह्या संवसारान रावताय, पूण आसाय तूं सर्गी राज्याचो. आयज ह्या संवसारान तूं भोंवताय, पूण खरो तूं दायजीच आसाय सर्गी राज्याचो. आमेन. ह्या संवसारान रावन चिता सर्गी राज्याचे आनी तुमकां सोबीत काय मेवतली. ह्या संवसारान रावन तुमी चितात जेजू क्रिस्ताचे आनी तुमकां जिवीत मेवतलें. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. पळयात, देव आमकां वेगवेगळ्या विशयान आमकां सस्मयता, तेचें जिवीत कशें आसा तें. कित्याक जाणा, तो तुमचो मोग करता आनी तो तुमकां आपल्या मोगान लागीं काडटा. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जिजस. ह्या भुरग्यां पासून, तेंच्या जिविता पासून आमी सर्गी राज्यांसून निर्माण जालेली भुरगीं आसा. कित्याक आमचो देव सर्गी राज्याचो देव, तो पवित्र आत्म्या उदेशी ह्या संवसारान जल्माक येयलो. आमी पवित्र ना, पूण आमचो देव पवित्र आसा देखून आमी पवित्र जाला. थँक्यू जिजस. ह्या पवित्रपणा पासून वेळार हांव पळयता एक वाडतें पवित्रपण तुजें आनी म्हाज्या जिवितार काम करतना. पवित्रपणाचो मुकुट तुजें आनी म्हाज्या माथ्यार पडटा. पवित्रपणाचें आंगवस्त्रां हांवें आनी तुवें घालता. आमेन. गॉड ब्लेस.